जे आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांधता हे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाचे सगळ्यात व्हडले हॉस्पिटल देशान 20, 22, 25 कितें हॉस्पिटल घेतले त्याच्यातले हो आमचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे 500 बेडेड हॉस्पिटल आयज ते आयले म्हणून आमी रिव्ह्यू घेवपाक आयिल्ले ऑलरेडी 25 कोटीचे काम 350 कोटीचो टेंटेटिवली एस्टिमेट आशिल्लो ते मिटींग घेतल्या आनी खुबशे गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा कित्याक आमकां हॉस्पिटल बेगिना बेगीन 4 म्हयने पयलीं दिता म्हणून सांगलेलें आसा आनी हे जे हॉस्पिटल पळयता हे फ्लॅगशीप हॉस्पिटल गोंय राज्यान आसतले ह्या तरेचे हॉस्पिटल आनी खंयच ना गोंय राज्यात सगळ्यात व्हडले हॉस्पिटल हे आनी कोंकणचो भागाक घेतल्यार हो सगळ्यात व्हडलो हॉस्पिटल हे आमी आमचे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हे आमी बांदता तेजे भायर आमी कितें थरयलां की सगळे इक्विपमेंट पासून सगळे गोष्टी आमी तांकांच प्रोक्यूर करपाची गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची अंडरटेकिंगची तेच प्रोक्यूर करतले म्हणजे ते आनी हॉस्पिटल दोन्ही बरोबर तयार जातले आयज काही लोक म्हणटा काम चलना पण आमचें काम सुरळीत चल्लां आनी मेन म्हणजे कितें की हे हॉस्पिटलांतल्यान आमचे गोंयचे जनतेची बरेपैकी सेवा करूंक आमी शकतले केन्ना डेट ऑफ कंप्लीशन म्हाका मार्च 2020 पर्यंत पण तेजे पयलीं ते ट्राय करता दिवपाक केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डाक मेळून आयुष्यमान भारता खाला गोंयच्या बाकीच्या खासा हॉस्पिटलांचे काम जाग्यार घालतलो म्हूण विश्वजीत सांगता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीचे मनोहर पर्रीकराचे मार्गदर्शन सकयल आमी हे सगळें काम करता म्हणून आयज आमी रिव्ह्यू मिटींग घेतली आनी हांव ज्ञानेश पांडेजी बरोबर हांव स्वता वचून जे.पी. नड्डाजीक मेळटलो कित्याक आमकां मदर एंड चायल्डाचे हॉस्पिटल बी सँक्शन जाल्ले आसा स्पेशल ब्लॉक फॉर मदर एंड चायल्ड तेज्या भायर कांदोलीचे हॉस्पिटल बी तांकां परमिशन दिल्लें आसा मुख्यमंत्रीनूच सांगलें की कांदोलीचे हॉस्पिटल HSCC दिवपाक परये जे PHC येता आनी सालिगांव जे PHC आसा ते बी तांकां दिवपाचें हांवें ठरयल्लें आसा आनी रिजनल कॅन्सर सेंटरची फायल ऑलरेडी मूव जाल्ली आसा HSCC दिवपाक कित्याक तेंचे कडेन 20-22 असे कॅन्सर सेंटर त्यांनी बांधलेले आसा म्हणून तेंचे कडेन जे अनुभव असलेले व्यक्ती आणि जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक आर्म आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची अंडरटेकिंग आसा म्हाका दिसता ह्याच माध्यमांतल्यान हेल्थाचे सगळे गोष्टी जावंक जाय ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट